पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कॅन्डिड विथ कॅनडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, कला चड गरजेची आनी कला दर एका मनशाच्या आंगांत रिगलेली आसता, पूण ती सोदून काडप दर एकल्या कलाकाराची जबाबदारी आनी ह्या कलेची तोखणाय करप चड गरजेची. आयज आमच्या बरोबर आसा एक नवो कलाकार जो जावन आसा कोंकणी पालकाचो फुडार. जाणें कोंकणी पालकार जायतीं कांतारां केल्यात, तशेंच जायतोच तो परजळ्ळो आसा. आयज आमच्या बरोबर आसा मोर्जी गांवचो बाब लेस्टर. येवकार तुका आमचे कार्यावळी. तशेंच ताच्या सांगाताक आसता एक नामनेवंत फांकीवंत कलाकार जाणें कोंकणी पालकार जायतीं वर्सां ताचें योगदान दिल्लें आसा. वेगवेगळ्यो भुमिका तो करता आनी भोव करून जेन्ना कोंकणी स्पर्धा येता जावं कॉम्पिटिशनाचे तियात्र, तेन्ना आमी ताका आलेसीन दे मोर्जी ह्या पंगडान जावं एक्टींग करता तें आमी ताका बेस बरें पळयता. आयज आमच्या बरोबर आसा इनाम जिखपी तशेंच मोर्जीच गांवचो बाब सिरील. येवकार तुका. देव बरें करूं. कशे आसात? गुड. सारके फिट आनी फायन? देवाचे कृपेन. ऑलरायट, ओके. सिरील बाब, सुरवात तुजे लागच्यान. जायतीं वर्सां ते आयज मेरेन तूं स्पर्धांनी भाग घेता, वेगवेगळे तरेच्यो रोल्स तूं करता, जाल्यार इतलीं वर्सां ह्या स्पर्धांनी भाग घेवन तुवें कितें अनुभवलां? सांगचें म्हणल्यार जायतेंच अणभवलां. जेन्ना पयलोच ह्या कॉम्पिटिशना भितर सरलो तेन्ना कांय नको आसलो, म्हणजे डायरेक्शन वाटेन आमी तियात्र गांवांनी करताले, तेच कोणे तरी आमकां उत्तेजन दिलें, तुमी बरें करतात, कॉम्पिटिशनाक वचात. सो तशेंच आमी कोरी आनी मागीर पोते प्रायज मेळना काय मेळना म्हणून मातशें रिजेक्ट जाताले आनी घरा येताले. मागीर आमी फुडें करता करता चिंतलें की डायरेक्टर आमकां पोवचो कोणें आनी आमी तेजे कडल्यान शिकचें म्हणून. आनी तशें शिकले. तेजे उपरांत आमकां आमचो ओन ग्रूप नासलो, तो ग्रूप आमी फॉर्म केलो आनी हालींशीन आमचो एक रायटर म्हणटकूच तो तियात्र बरोवपाक लागलो आनी ताचे उद्देशी आमी आमचो ओन मोर्जेचोच ग्रूप घेवन कॉम्पिटिशनान फुडें सरले. आनी करता करता थंयसरूय आमी जायते फावटी प्रायज ना म्हणून 2-3 फावटी पार्टिसिपेटूय जायनासले. मागीर आमकां कोणें सांगलें तुमी प्रायजाक खंय वचो नाकात, तुमी तुमची कला कितें आहा ती घेवन वचात. सो हें करून करून आमी आतां म्हणूं येता की आमी सगळेच प्रायज घेतल्यात, म्हणजे पयले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सगळे भाशेचे प्रायज घेतल्यात. आनी हाजे उद्देशी आमकां लोक मागीर विलेजीन इनवायट करपाक लागलो. सो तेज्या उद्देशी आमी मागीर आतां विलेज शोज घेवपाक लागल्यात. सो हेजे वरवीं म्हाका आनी एक अभिमान भोगता की तियात्रा वरवीं हांव 2 फावटी दिल्ली शारांत पावलो, 2 फावटी मुंबय शारांत पावलो, मागीर कर्नाटकान पावलो, सिंधुदुर्गान म्हणटून जायतेच फावटी पावले. म्हणटकूच थ्रू कॉम्पिटिशन जायतें शिकता. आतां हांव अजुनूय शिकता. ओके, अजून शिकप चालूच आसा? वय वय वय. ऑलरायट, ओके. कितलीं वर्सां तूं ह्या पंगडाक आसा आयज मेरेन, जरी तर तूं पंगडाक आसा जाल्यार? म्हाका दिसता 1994 जेन्ना हालींच्यान पयलोच तियात्र केल्लो, त्या तियात्रान आसा तो आयज पर्यंत म्हाका दिसता तेजे 20 तियात्र जाले. सो सगळ्या तियात्रांनी आसा हांव ताच्या. हय. ओके. हाचे भायर तूं केन्नाच दुसऱ्याक नाचोंक ना वा कॉम्पिटिशनाक जेन्ना इन पर्टिक्युलर जेन्ना कॉम्पिटिशन म्हणटा तेन्ना कॉम्पिटिशनाक दुसऱ्याक केन्ना नाचोंक तुका जावं इत्सा आसली? एक्चुअली म्हाजो अंकलूय तियात्रीस, तोय तियात्र करतालो, कॉम्पिटिशनाक घालतालो. तेकाय दिसतालें की आपलो भाचो आपल्या ग्रुपान आसचो म्हणून, BBC म्हणून. पूण जेन्ना हांव हालींच्यान आहा आनी ऑलरेडी तेका इतलीं वर्सां केल्यात, पूण तेकाय तें जायनासलें आनी एक ग्रुपाक, म्हणटकूच तो ती संदी केन्ना मेळोंक ना दुसऱ्या ग्रुपाक वचपाक. पूण हाचे भायर प्रोफेशनल तियात्रांनी तुजो आस्पाव आसा? प्रोफेशनल तियात्रांनी सांगचें म्हटल्यार म्हाका येतालेच, पूण हांव बाय प्रोफेशन इज अ बँकर. म्हाका कामां कोणें ते एडजस्ट करपाक जायना. पूण जाता ते बरें हांवें केल्यात. एक रिन्यू गॉन्साल्विसाक तेजे शो केल्यात, मागीर लँथन शोज बा केल्यात, करूंक ना अशें ना, केल्यात. ओके, आहा. सो सगळ्याक तूं मिसळ जालोलो आसा? ऑलरायट, ओके. लेस्टर बाब, तुजी तियात्रान सुरवात कशी जाली? तियात्रान सुरवात म्हटल्यार हांव 3rd स्टँडर्डाक आसलो तेन्ना एका गांवच्या तियात्रान म्हणजे पयलेंच हांवें कातार म्हटलेलें. ते इतलें बरें वचोंक ना, मातसो चुकलो, 9 वर्स जालो. सो थिंगासान म्हाजें स्टार्ट जालें. मागीर गांवच्या तियात्रांनी एवरी इयर आमी फेस्ताक कोत्ताल्यो, सो थिंगा हांव जालो सर.
मागीर म्हाका जोकी फालेरो आमचो डायरेक्टर आनी आमचो आग्नेल दिमोजी सो तांच्यांनी म्हाका फर्स्ट कॉम्पिटिशन शो केलो आमी कला अकॅडमी सो थिंगासान म्हाजी सारकी एक सुरवात कशी जाली सो तेचे हांव 2-3 तियात्र नाचलो प्लस तेचे रावंडाकूय आसताले तियात्र तेन्ना हांव म्हणजे इस्कॉलाक म्हणजे रातीचो येतालो म्हणजे सकाळीं परतून सो थिंगासान म्हाजी सुरवात जाली मागीर म्हाका आलिशिंदे मोर्जीन एज अ ड्रमर कसो हांव गेलोलो तेका सो तेचे पयलीं हांवें 2-3 शो एज अ ड्रमर कसो मागीर एक उमेद जाली आनी ताका आयकवलें हांव म्हणटा म्हणून कातर मागीर हांवें स्टेजीर चडलो सो थिंगासान मागीर तेचे जायते तियात्र नाचले हांवें कॉम्पिटिशन केले प्लस पॉप्युलर तियात्र तेय केले हांवें मागीर थिंगासान म्हाका जेसन आमचो भावा म्हज्या म्हणटा ताका ताणें म्हाका कॉमेडियन आंबेक इंट्रोड्यूस केलो सो मागीर ताणें कॉमेडियन आंबेन म्हाका घेतलो आनी सो तेका हांव मागीर प्रोफेशनलाक थिंगासान म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली सो तेचे हांवें 3 सिजन केले मागीर ताणें न्हू सरान आमकां तेचो तियात्र लंडन आसलोलो सो एक चान्स असो मेळ्ळो म्हाका लंडन वचपाक ताच्या शोवाक सो आतां ताच्या तियात्रान ना ड्यू टू सम रिजन्स हांव कामाक लागून सो आतां सद्या हांव परतून आलिशिनाकूच आसा सो तुजी जिविताची यात्रा कितें कमी ना जायतीच आसा जाल्यार जेन्ना तूं एक ड्रामर म्हूण भितर सरलोलो जाल्यार आतां तुवें ड्रामींग सोडून दिलां ओनली यू हॅव स्टक टू सिंगींग ओ कितें ड्रमींग हें सोडूंक ना जायते हांव तियात्र बी घेता वाड्याचे बी आसतात आपयतात सो तेका वयता हांव प्लस आमचे आतां बँडूय आहा सो पूण थिंगा हांव ड्रमींग करना आमचे फूल वेडिंग बँड आसा बॅक बेंचर्स म्हणून थिंगा हांव फकत लीड सिंगर थिंगा सिंगींग पूण ड्रमींग हें सोडूंक ना केन्ना आसता तियात्र येतात तेन्ना वयता हांव वाजोवपाक तांचे तियात्र ओके ड्रामर जावप इजी ओ एक्टर जावप इजी ड्रमींग म्हणटा आसता दोनी हितून चॅलेंजीस आसतात तुका पूण आतां जर म्हाका एक विचारशी तूं ड्रमर ओ एक्टर जाल्यार हांव म्हणटलो एक्टर असो न्हू पूण सिंगींग इजी एक्टराकून सिंगींग इजी ओके सिरील बाब जायते इनाम तूं जिखला जाल्यार आयज मेरेन एक इनाम असो तुका मेळोंक ना असो खंयचो आसा कला अकॅडमीन मेरीट सर्टिफिकेट्स फॉर बेस्ट एक्टींग जायत्यो मेवल्यात बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटीव रोलूय मेवला पॉप्युलर तियात्राक बेस्ट एक्टर मेवला आतां मेळोंक ना खाली तो बेस्ट एक्टर इन नॉर्मल कॅटेगरी कला अकॅडमी दॅट इज माय एक एम्बिशन ओ वीश कसो आहा ओके ती मेळोवपाची शक्यताय आहा दिसता म्हाका आय विल ट्राय पळोवया ते ऑलरायट ओके जरी तर हांव तुका विचारीत जाल्यार नेगेटीव रोल वा नॉर्मल रोल ओ कॉमेडी खंयचो रोल तूं प्रिफर करतलो नेगेटीव ना अशें ना पूण नॉर्मल आय वूड प्रिफर रायट कित्याक इनाम जिखोंक नॉट इन इनाम जिखोंक पूण समटायम्स ट्रेजेडी बा करपाक म्हाका मातशें आतां हालीं मातशें आनीक बरो इंट्रस्ट येयला रायट ओके जायते फावटी मोरजेचो जेन्ना पोंगड माचयेर खेळटा तेन्ना दुसऱ्या पोंगडाक सारकी भिरांत आसता कित्याक लागून तें आतां हालींच्या तेंपार जालां म्हणजे हालीं आमी प्रायज काडपाक लागल्यात म्हणटकूच जायते जाणांक दिसता तें पूण आमी हें कांय म्हणना जोण एकल्या ग्रुपान आपले एफर्ट घालचे आनी इनाम जिखचो हें न्हू की हालींशीन आनी आमीच जिखतले आनी जिखोंकूच जाय हें कांय ना आमी पयले जायते त्रास काडल्यात त्रास काडून आमी सगळें शिकोवन ड्रॉबॅक्स हे करून फेस करून ह्या लेवलार पावल्यात रायट ओके जायते तुवें सांगलां म्हणटकूच तुज्या तोंडांतल्यान एका काताराच्यो 4 वडी आयकोंक मेवतल्यो हय हें कातार हांवें म्हटलेलें आमच्या कॉम्पिटिशनान पॉप्युलर सो तितून हांवें फर्स्ट प्लेस मेळवलेलो म्हाका सो ताचो एक वस्कोरस म्हणून दाखयता सो हें कातार एक्चुली एका चेडवाच्या लायफा वयर सो तांकां कितें एक सगळें हांवें मांडलेलें तें आख्खें म्हणना सो सगळें तेजे कितें डिफिकल्टीज बी सगळें घालून हें सो ताचो एक वस्कोरस घोराब्यान भुरगें जोल्मो तोच घोराची सोबीताय ओदीक वाडटा चेडो जोल्मो तोच घोराचो दिवो आयला म्हणून फामील मुरगोडटा पूण जायते पावटी चेडू जातोच गोरच्याच्या तोंडाचेर काळोख पडटा चेडू आसा म्हूण गोमतकूच तोडी कुसव्यातूच मारून उडयता चेडे चेडवा मोदें अंतर करून चेडवाक सोदांच काला घालता
चेडवाचे चेडे इश्ट असल्यार त्या चेडवाक पापरेल म्हूण पाचाता. चेडवांनी रातची भोंवचे न्हय तांचो होक थोडी दामून दवरता. जायतो माय पाय आपल्या चेडवाक तांचे मेकळेपण दिवूंक विसरता. चेड्यांक दिताय तशेंच मेकळेपण चेडवांक दिवूंक विसरता. एकदम बरें कातार घडलां तेंय कातार लिरिक्स तूंच बरयता. वय तें ओके हांवूच कंपोजींग ऑलरायट. जरी तूं तुजी सिंगींग स्टायल पळयत जाल्यार तुजो कोण आवडीचो सिंगर आसा ओ तुका पयलीं दिसतालें की आपूण हाचे भशेन कातार करतलो ओ इज इट तुजें इनबॉर्न? आवडीचो म्हटल्यार हांव सदांच पिटर दे आरांबोलाक लायक तो म्हाजो एक सारकोच फेवरेट सारको सगल्याकून. सो ताका पोवन पोवन हांव लायक शिकलां असो. सो तो एक मेन को म्हाजो. ओके सिरील बाब, जायते तुजे लागीं विचारचें आसा पूण टायम शॉर्ट आसा म्हणटकूच आमकां सारके थोडे प्रश्न जे आसा ते विचारूंक दिसता. ह्या वेळार हांव तुका विचारूंक सोदता, आतां हालीं तुमचें कॉम्पिटिशन जावचें आसा जाल्यार तयारी कशी चल्ल्या? तयारी सांगचें म्हटल्यार आमी एक 5-6 म्हयने पयले प्लॉट फ्रेम करपाक जाय ते फावटी आमी 4 जाण हालींशीन हांव आनी आनीक 2 फ्रेंड आहात ते मेवता आनी प्लॉट डिस्कस करता. तेजेर वयर उलयता जायते फावटी भासाभास करून. जायते फावटी आमी जेन्ना प्लॉट करतना पळयतान जायते जाणांचो एडवायस घेता. सपोजींग लिगल एडवायस कितें जावं आमकां जाल्यार एडवोकेटाक वचून मेवता. डॉक्टर मेडिकल सायड मेळोंक जाय तशें मेवता. फादरींग मेळोंक जाय तशें तें सगळें घेवन मागीर हालींशीन बरयता. बरयल्या उपरांत परतून मेळोन परतूनय तेजेर डिस्कशन जाता. अशी तयारी चालू आहा. अजून प्रॅक्टीस चालू जावंक ना. तियात्राचें नांव? ह्या तियात्राचें नांव वाऱ्यार उपतलो कापूस. ओके सो हाचे विलेजीनी शो आसतलेच? वय करतले. ऑलरायट. ओके जायते फावटी एक एक्टर म्हूण जेन्ना तूं तुज्या कामाचेर ओ सर्विसेचेर वता तेन्ना लोक कशें पळयता? खूब फावटी म्हाका अभिमान भोगता. हांव चडसो सांगोंक वचना. एकदां लोक तूं हेचेर पळयल्लो युट्यूबार पळयल्लो आनी तुजो तियात्र आनी खंय पोस्टर पळयल्लो. स्पेशली नॉन कॅथलीक लोक पळयतना सांगता तेन्नाय खूब एक हे दुसरेंच फिलींग येता की लोक पळयतात आनी जाणा कसो तियात्रीस हें तें म्हणून. सो तेन्ना खरेंच एक 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 अभिमानाची गोश्ट कही. ऑलरायट. ओके क्रिटिसिजम केन्ना तरी तुवें फुडो केला जावं केन्नाय क्रिटिक्स जेन्ना लोक मारता तेन्ना कशें दिसता? क्रिटिक्स म्हटल्यार ते आसतातूच. थोड्यांचे बरे आसता थोड्यांचे वायट. वायट म्हणून हांव म्हणना कित्याक एक तेंचो एक पॉयंट ऑफ व्यू आसता ऑडियन्सांचो. ऑडियन्साक एक जाय आसता ते आमी तांकां दिवंक जाय. सो कितें कितें मिस्टेक आहा जाल्यार एक एकदां सांगता बाबा हें जावंक जालें कातारांनी उतरां. सो ती घेवची पडटा इन अ गूड वे. सो हांव म्हणना ती वायट कितें सांगता हें ना. सो तुज्या बऱ्याकूच हें करून फुडें वचोंक जाल्यार तूं वयर पावतलो. करेक्ट व्हेरी ट्रू. परदेसांत जेन्ना तूं गेलो आनी तियात्रा उदेशी तुका संदी मेवली तेन्ना कशें दिसलें? पयलोच म्हाका सरान सांगलें की तुका वता म्हणून. सो एक वेगळेच तरेची एक खुशालकाय की कित्याक ल्हानपणीसूनच एक उमेद आसली. एक आमी पळयताल्यो तांकां आतां कॉमेडियन आंबेक लायक तांकां आमी फकत सिडीएचेर बी पळयताल्यो आनी ताच्या तियात्रान नाचप आनी आमच्या येदे व्हडले एक्टर आसले तेचे फूल कास्ट आसलो तांचे बरें इवन रेगना बरें हांवें दुओ म्हटला. सो एक वेगळीच खुशालकाय कशी भोगली. सांगोंक जायना की आमी हिंगाच आसताल्यो आनी लंडन एक ती ड्रीम कशी आसलेली सो ती पुरी जाली की. सो हांव ताचो खऱ्यांनीच उपकारी सर कॉमेडियन आंबेचो कारण ताणें येलो म्हाका आनी हय. ऑलरायट. सिरील बाब, एक नेवो भुरगो एक नेवो कलाकार तुज्या सांगाता आसा आनी तुमच्या पंगडान आसा जाल्यार तांचो फुडार तूं कोंकणी माचयेर कसो पळयता? एकदम बरो फुडार आहा एक्चुली सांगचें म्हटल्यार कोंकणी माचयेर. कित्याक कोंकणी माची आयज काल न्हूच आमच्या गोंयान आख्ख्या भारतान आनी आख्ख्या संवसारभर म्हाका खूब अभिमान भोगता. जायते आमचे गोंयकार तियात्रीस जावं भायल्या देशांत गेल्यात पूण थंयसरूय तियात्र कोत्ताच. म्हणजे तियात्र हो चालू उरतलो म्हणटकूच भिवपाची तरी गरज ना भुरग्यांनी. जाय तो फुडार आहा. करेक्ट. ऑलरायट. आतां निमाणे सुवातेर हांव तुका विचारूंक सोदतां जशें परी तुवें तियात्रा वयर जें कितें तुवें अनुभवलां तें सांगलां जाल्यार तुजो आवडीचो डायलॉग इतलीं वर्सां तियात्रांनी आसा म्हणटच तुज्या मतीन आसतलोच कितें ना कितें. कितें आसा? आहा जायते पूण ह्या वेळार तसो उगडास उरपा सारकोच आतां चालू तियात्र आहा पळय तोच 12 बेरेस्तार 13 सुगरां तितूंतलोच घेता. पळय फ्रेजर, जेन्ना एक चेडूं काजार जावन घोवाच्या घरा येता तेन्ना तें आपल्या सासूपाय आनी सासूमायची सेवा करूंक सोदिना. कित्याक ताका आपल्याच आवय बापायचो चड मोग आसता
आनी तांची सेवा करूनशी दिसता. आनी हें सारकें, भुरग्यांनी आपल्याक जल्माक हाडटल्या आवय बापायची सेवा करूंकूच जाय. पूण हीच आपल्या आवय बापायची सेवा करपाक जेन्ना ताका सोयेक मेळना आनी आपलो घरकार आपल्या आवय बापायची सेवा करता तें पळोवन तें भितरले भितर फुगार जाता आनी घोवाच्या घराचें निसणटोन करून उडयता. आनी अशें म्हाका आमच्या घोराब्यान अशें घडलोलें नाका. रायट, ओके, ह्यो हालींच्या तियात्र हय, चालेल. बराबर दिसता. बरें. ऑलरायट, निमाणे स्वते जी पळयणारां आसा तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता जावं कितें सांगूंक सोदता? पळयणारांक एक्चुली आय एम नॉट अ मास्टर ऑफ तियात्र व्हडलें हें तें, पूण तियात्र पळयणारांक म्हणपाचो की जाता तितल्या नव्या कलाकारांक पळोवपाक येयात, तांकां तांची उमेद वाडयात. कित्याक जरी तर नव्या कलाकारांक ऑडियन्स जालो ना जाल्यार मातशें तेंचें मन दुखवता आनी फुडें सरपाक ती फाटीं जातात. म्हणटकूच ऑडियन्साक म्हणटलो हांव प्रोफेशनल व्हडल्या व्हडल्यांक पळयतात तशेंच नव्या भुरग्यांकूय पळयात, सो दॅट आमचो तियात्र ही कला ही परंपरा संस्कृती जी जाणट्यांनी घडोवन हाडल्या ती फुडें वयतली. ऑलरायट, लेस्टर बाब, तुजें कितें म्हणणें आसा? तेच जशें बरें सिरील बाबान म्हटलां, एक नव्या कलाकारांक आमी चान्स दिवंक जाय. कित्याक आतां सगळींच मेन आतां तियात्र एक्टर पण वयतात. करेक्ट. सो न्यू कलाकारां येता तांकां एक फुडें व्हरूंक तुमचो आदार दिवचो तुमी आनी तियात्र अशेंच चालू दवरचें, तें बंद पडोवंक दिवचें न्हय म्हणून हांव इतलेंच मागता. ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां दोगांकूय फुडाराक भरपूर यश आवडटा आनी बेगीनूच पळयता जनरल कॅटेगरीन तुजें नांव आसचेंशें, तुका इनाम मेळटा तो. आनी लेस्टर बाब, ऑल द व्हेरी बेस्ट, तुज्या फुडाराक भरपूर यश आवडटा. फुडलो रावंड जो आमचो आसा तो जावन आसा रॅपीड फायर रावंड. सो हो खेळोंक तुमी तयार आसा? वय चिंता? ऑलरायट, रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब सिरील तयार आसा? वय. ओके. जिवीत सुसेगाद जेवंक एक गरजेची वस्त कसली? पासियन्स जोड आसूंक जाय. रायट. तुजे तकलेन पयलें उतर कितें येता जेन्ना हांव ही उतरां म्हणटा? पयलें उतर काजार, कितें येता मदीं? मोग. कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन हें कितें म्हणटात तेका स्पोर्टिंगली घेवपाक जाय. ओके. पयशे, बँकर म्हणटकूच येस. ऑलरायट. मोग, स्वता तोंडार आसूंक जाय. ओके. जोरी तर तुका जिव्या वा मेल्ल्या मनशाक एक प्रश्न विचारूंक जाय आसलो जाल्यार तूं कोणाक विचारतलो आनी कित्याक विचारतलो? मेल्ल्या मनशाक म्हणटकूच आतां विचारपाक आनी ताका चान्स ना. जिव्या मनशाक कोणाक विचारतलो? तियात्रिस्ताकूच कितें विचारतलो? तुजो फुडलो तियात्र कसलो. ऑलरायट, ओके. एक दीस तूं बेकार आसत जाल्यार तूं कितें करता? बेकार आसलो जाल्यार चडसो म्हाका एक संवय न्हिदपाची ओके. आनी ना जाल्यार मोबायल नाल्यार रिडींग चड ओके. आवडटा. तुजें एक विकनस कितें? केन्नाय कोणें कितें सांगलें हें जाल्यार ताका ना म्हणपाक हें जायना म्हाका सादेपणी. ओके. तुजी एक वस्त जी अजुनूय कोणाक खबर ना तुजे वयर, एक कसली? तशी खबर ना ती म्हणून येता. हांव एक टुरिस्ट गायड. ओके. हांवें टुरिस्ट गायडींग केलां हें जायते जाणांक खबर ना. ऑलरायट, ओके. एक संवय जी तुजी तुका खूद बदलूंक जाय? तशें जायत्यो आहात. सांगूंक जाय ना? हय. ऑलरायट. एक कांता जें तुका खूब आवडटा आनी तें तूं परत परत आयकता? लव सॉंग्स म्हाका चड आवडटात. ओके. भुरग्यापणायलो एक उगडास जो केन्नाच वेचना? भुरग्यापणार हांव प्रायमरी स्कुलान आसतना एक म्हाका उगडास येता. एका भुरग्यान एका चेडवान तेणें रुलर सोडून मारलेली आनी एका भुरग्याचेर. ती चुकून म्हजे तकलेर बसली आनी म्हजें रगत. ऑलरायट, ओके. एक खाण जें खावंक बिलकुल तुका आवडना? तशें आवडना हें कांय ना म्हाका सगळें. आय लायक टू ट्राय एवरीथींग. ओके. तुज्या आवडीचो तियात्र खंयचो आयज मेरेन? म्हज्या डायरेक्टराचो हांव जिखलो. ओके. तुका चड राग केन्ना येता? म्हाका चड राग अशी येना, पूण जायते फावटी जेन्ना हांव कोणाक कितें सांगोंक सोदतां आनी तो तें सोजमोवपाचो प्रयत्नूच करिना जाल्यार मातसो मात राग येता. ओके. एक रोल चॅलेंजींग कसो जावं येता? तुवें तेजेर बरी स्टडी करून केल्या उपरांतूच तो बरो चॅलेंजींग करूं येता. ओके. एक्टींग करप सोंपें वा एक्टींग जज करप सोंपें? अशें दोनी सांगचें म्हटल्यार जज करपाक इजी जाता,
करपाक मातशें डिफिकल्ट. ऑलरायट. तकलेर चड बार चड टेन्शन आसता तेन्ना तूं कसो रिएक्ट करता? पयले सुवातेर हांव रोजार करता. ओके. ऑलरायट. ओके. वेल प्लेड. वेल डन. मातशें चिंतूंक टायम लायलो पूण आन्सर सगळे सांगले. ऑलरायट. लेस्टर बाब तयार आसा? होय. ऑलरायट. रॅपीड फायर विथ आमचो लेस्टर. कॅम्पिंग वो हॉटेल? हॉटेल. फेसबुक ओ इन्स्टा? इंस्टा. गोरमी वा तोंडी? थंडी. तुजें पॅशन कितें? पॅशन सद्या सिंगींग म्युजीक. ओके. तूं कसलें काम करतना अशें विचित्र ओ वर्स्ट कितें घडलां? काम करतना एक्चुअली मेन म्हणटा ते इसरोंक जाता मेन आनी ओके. अशें गडबड. सक्सेस हें उतर आयकतोच तुज्या मनांत कितें चिंता? मायपाचें चिंतून येता. ओके. गेल्या वर्सा तूं कसले लिसांव शिकला? गेल्या वर्सा लिसांव ना. ओके. शिकोवना. ओके. ह्या संवसारांत एक वस्त तुका बदलूंक दिली जाल्यार ती कितें आसतली ह्या संवसारा वयर? संवसारान ते आमचे इकोसिस्टम. ओके. तुका खुशालकाय केन्ना भोगता? जेन्ना म्हाका कोणेन तारीफ केल्या. ओके. वॉट इज द फनियस्ट थिंग दॅट हॅज एवर हॅपन टू यू? फनियस्ट म्हटल्यार ते सारके जायती आहात पूण जेन्ना कोण एक ही सोदां ती चडशी घडटा धाकटी भुरगीं अंकल अंकल म्हणटा कोण जायती चेडवां आसता तेंच्या फुडल्यान. ओके. उदकाचो केमिकल फॉर्म्युला कितें? CO2. CO2. H2 सॉरी ते ऑक्सिजन. ऑलरायट. दुसऱ्या आर्टिस्टा बरोबर तूं कसो एडजस्ट करता? एडजस्ट म्हटल्यार हांव एडजस्ट करता पूण हांव चडसो पयसूच आसता. ओके. बेस्ट गिफ्ट सो फार तुका कितें मेळ्ळां? बेस्ट गिफ्ट मामी डॅडी. ओके. तूं पयलो उलोवंक येता वा दुसरी तुजे लागीं पयली उलोवंक येता? ना ना हांव पयलो केन्ना वचना हांव लॉस्ट. निरान दिसता. ओके. एक्टिंग वा सिंगींग? सिंगींग. ऑलरायट. वेल प्लेड लेस्टर. Thank you. निमाणो राउंड जो आसा तो जावन आसा रीड माय लिप्स. हितून हांव तुका फॉर्म्युला विचारचें ना. तयार आसा? होय होय. ओके. ऑलरायट. रीड माय लिप्स विथ आमचे डॉग कलाकार बाब लेस्टर आनी सिरील. तयार आसा? होय. ऑलरायट. पयली चीट कार्ड. 30 सेकंड्स तुजे लागीं आसतले. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाव. सुणे. सुणे. चेडू सुणे. 4. पांये सुणे. पांव पांव सुणे. सुणे. सुडे सुणे. सुणे सुणे माजराचे. माजर केस्ता. सुणे माजर धांवता. केस्ता. सुणे माजर खेवता. सुणे माजर झगडटा. केस्तांव. केस्तांव. सुणे माजराक धांवली काडटा. सुण्या माजराचे केस्तांव. सुणे माजराचेर केस्तांव. खेवता. केस्तांव. केस्तांव. हा झगडटा. केस्तांव. सुणे माजर सुण्या माजराचे केस्तांव. सुणे माजराचेर केस्तांव. सावंड कोत्ता. ऑलरायट. सांग व्हडल्यान. सुण्या माजराचे केस्तांव. ऑलरायट. सेकंड वन. ओके. व्हडल्यान सांगप ना. चिटींग करता तूं. व्हडली आमची जालें? इतली जाल्या बेजार. ओके. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाव. शिकोन. Book. शिकोन. शिकोन. लिसांव. शिकोन. शिकोन. शिकप शिकप शिकोन. शिकोन. शिकप करून. तोकली बेजार. शिकप करून तोकली बेजार जाता. करेक्ट. ऑलमोस्ट सेम आहा तूं. ऑलरायट. थर्ड वन. ओके. हे वाटतं आगे बाय. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाव. लिंबू. लिंबू. लिंबू लिंबू सोडा. लिंबू ज्यूस. सोडा. सोडा. लिंबू सोडा. पिवया. लिंबू सोडा पिवया. करेक्ट. ऑलरायट. ओके. एक रॉंग जालें तेका. ऑलरायट. सेकंड. आतां इंटरचेंज करपाचें. ओके. 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 चीट कार्ड. 30 सेकंड आसतले. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाव. सूप. वारे. वारे. वारे मारता तुवें सोद दवरप. वारे मारता.
वाऱ्या मारता थिंगा सूप दवरूंक जाय. करेक्ट. वारे माता तशें तशें सूप दवर. तशें तशें ऑलराइट, सिमिलर आहात तू. सेकंड वन. And your time starts now. मार ताका सोड नाका. ओके. एक्टिंगाक बरो आहा तेचेर कॉम्प्लेट. सिंगिंगाकूय बरो आहा. ओके, लास्ट वन. And your time starts now. कासो कसो आलता. कासो Correct, कसो very आलता. शिकलो तू. ओके. ऑलराइट, इट्स टाइम टू से गुड बाय. आदियोस. तुमकां दोगांयकूय कार्ड जाणटान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण कार्ड जाणटान देव बरें करूं. देव आनी ही एक ल्हानशी बॅट तुमकां दोगांकूय सगळे म्हजे रावंड एकदम बरें केले. रॅपीड फायर तशेंच रीड माय लिप्स चड बरो केलो म्हूण कार्ड जाणटान देव बरें करूं. थँक्यू. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर. कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा.